झेवियराचे हे फिस्ट सगळ्यात व्हडले फिस्ट गोंय आनी गोंयच्या सरावंडींग महाराष्ट्र कर्नाटकांतले लोक ह्या फेस्ताच्या निमित्तान हांगासर येता। हांव ह्या फेस्ताच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सगळ्या भाविकांक हांव परबी भेटयता। हांगासरली सगळी वेवस्था म्हणजे ऑल द वे गोंय सरकार पुराय जे सहकार्य ताका सुदोतीत दिता। साहेबाच्या फेस्ता दिसाक सगळ्यांक उलोवणीक परबी दिता गोंयकारांक समस्त गोंयकारांक आनी एट द सेम टायम गोंयच्या साहेबा कडेन प्रेयर्सान मागलां की गोंयांक सगळ्यांक सुख शांती समृद्धी समाधान दिवचें पीस हॅपीनेस प्रॉस्पेरिटी आनी एन्श्योर दॅट वी गो इन द रायट वे ब्लेस अस ऑल म्हणून आज आयिल्ले। हांव सगळ्या इतले वर्सां एटेंड करीत आहा। गोंयचो साहेब म्हणटा तो गोंयाक राखता अशें सगळे गोंयकार मानतात। आतां गोंयच्या साहेबान गोंयकाराचे मनान एक बरी मोद दिवची की एकवटान जें कितें उरलां तें गोंय राखपा खातीर एकवटान आमी सगळे राखून फुडें सरचें ही हें हांव साहेबा कडेन मागता। आयच्या दिसाक एक इम्पॉर्टंट मेसेज म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक आमचें पर्यावरण राखपाक आनी पर्यावरण हें गोंयांत जी आमची सुपीकताय आसा त्या पद्दतीन आमी आमचें सुंदर गोंय जें आसा हें आमचें पर्यावरण राखपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय। आमचे दोंगर आमचे न्हंय राखपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय। सान फ्रांसीस झेवियरान आख्खे गोंयकारांचेर आशिर्वाद घालचो तेन्ना he was the hope and he gave hope to millions of people across the world. We are celebrating the feast of Saint Francis Xavier in the hope that we follow the footsteps of Saint Francis Xavier, Amso Goinzo Sai, who is the protector of Goa. And we should emulate his footsteps to make sure that we pray for, we stay together and we protect Goa so that Goa is not destroyed and not wasted. फ्रांसीस साहेबान आमकां सगल्यांक राखचें सांबाळचें आज आमच्या बिशपान सांगला त्या प्रमाणे सृश्टी राखपाची म्हाका दिसता जबाबदारी आमचेर दिल्या आनी हेच मेसेज म्हाका हांव समेस्त गोंयकारांक तशेंच सगल्यांक फुडें मागता। आमचें माणकुलें गोंय सांबाळचें जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां हें सांबाळून दवरलेलें हेंच गोंय म्हाका दिसता आमी सांबाळपाची गरज आसा।